नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे ओकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज गोयचो या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सोमारा फांतोडेर दिल्ली एनसीआर आणि सरभोंवतणच्या वाठारात जाणवले 4.2 रिश्टर स्केलाचे भूकंपाचे धक्के। दिल्ली फाटोफाट बिहारातूय भूकंप सुरक्षेच्या दृष्टीन जतनाय घेवपाचे प्रधानमंत्र्यांचे आवाहन। पुणे पाड्डे जावपी नवे हॉटमिक्स प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध। हवा प्रदूषणाक लागून जाता भलायकेचेर परिणाम, थळाव्यांनी उक्तायली तिडोक। पर्वरी फ्लायओव्हराचे काम 70% पुराय, 88 खांब्यातले 56 खांबे पुराय। फ्लायओव्हराचे काम पुराय जावपाची डेडलायन आसा डिसेंबर 2026, मात ऑगस्ट 2026 मेरेन काम पुराय करपाची दवरल्या मोख। कोमुनिदारीचे अध्यक्षपदाचेर म्हापशे साल्वादोर पिंटो जाल्यार दिवचले नरेश गांवकारांची जाली निवड। म्हापशे कोमुनिदाद व्यवस्थापन समितीचेर आदले नगराध्यक्ष रायन ब्रगांजाच्या पॅनलाचे वर्चस्व। दोन 2013 वर्सा सावन प्रलंबित लुकसाण भरपाई खण कंपनीन ताकतिकेन दिवची, आमचो अंत पळोवचो न्ही, अखिल भारतीय किसान सभेच्या बॅनराखाला मयेच्या शेतकारांची मागणी। आणि शेल्ड्या ग्रामसभेत कोयराचो आणि ग्राउंडाचो प्रश्न गाजलो। चिमला ग्रामसभेत बेकायदेशीर बोरवेली वेल्यान वातावरण तापल्या। वेळेच्या ग्रामसभेत आयलो पायापूल आणि पाड्डेच्या पुलाचो विषय। कुट्टारे मॉरेनो रेजिनाल्डा मदीं वाचले। आता खबरो विस्तारान। सोमारा फांतोडेर सुमार 5:36 दिल्ली एनसीआर आणि सरभोंवतणच्या वाठारात भूकंपाचे धक्के जाणवले। नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजी प्रमाण भूकंप 4.2 रिश्टर स्केल इतलो खर आशिल्लो। मजगती बिहारातूय अशा तरेचे भूकंपाचे धक्के जाणवल्याचे कळटा। या परिस्थितीत सगळ्यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीन जतनाय घेवपाचे आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटावरवी केला। दिल्ली और एपिसेंटर काफी सालों बाद दिल्ली था। इसके बारे में आपको क्या काफी सालों में 2007 यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं। लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। तो ये क्या प्लेट्स की कोलिजन थी? और नो कोई प्लेट का नहीं। प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं है। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ, जैसे कि सब सरफेस जहां पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है। थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। पर्वरी उड्डाणपुलाचे काम नेटान चालू आसा। पावसा पयलीं सगळे खांबे उबारपाचे काम पुराय जातले अशी माहिती कंत्राटदारान दिल्या। म्हापशे आणि पर्वरी दोनूय वाठारांतले 70% काम पुराय जाला। तशेंच ह्या कामा खातीर जावपी धुल्ल नियंत्रणात हाडपा खातीर 5 उदकाचे टँकर रस्त्याचेर मारपाक दवरले। पळोवया पर्वरी उड्डाणपुलाची सद्याची स्थिती। पर्वरी उड्डाण पुलाचे काम सध्या झुजा पावण्यात सुरू आसा। हे काम फुडल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्या मेरेन पुराय जातले अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले। मात ह्या कामाक लागून पर्वरे मोठ्या प्रमाणात धुल्लांचे प्रदूषण जाता। तशेंच सकाळी आणि सांजेच्या वेळार भरपूर प्रमाणात येरादारीची कोयडी जाता। सध्या उड्डाण पुलाचे 70% काम पुराय जाला। कामाक लागून जो धुल्ल जाता ताचेर उदक मारपा खातीर 5 टँकर दवरल्यात खंय। पर्वरी हांगासर जो फ्लायओव्हर जाता, ह्या फ्लायओव्हराचें काम खूप नेटान चालू आसा आणि बेगीनूच हो फ्लायओव्हर लोकांच्या सेवेन उपलब्ध जातलो अशी माहिती मेळटा। म्हापसा आणि पर्वरी ह्या 2 जागेंसून ह्या फ्लायओव्हरचें काम चालू जाल्लें आणि हें काम 70% पुराय जाला अशी माहिती आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्ली। हालींच गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक विधान केलें, तें म्हटल्यार ऑगस्ट 2026 पर्यंत हो जो फ्लायओव्हर आसा हो पुरायपणान तयार जावन हो लोकांच्या सेवेक उपलब्ध आसतलो। आता 70% जेन्ना फ्लायओव्हराचें काम कंप्लीट जालें अशी माहिती मेळ्ळी तेन्ना आमी डेटा मागलो आणि आमकां जो डेटा येयला तो हांव तुमच्या मुखार दवरता। तो डेटा जो आसा
ह्यो डेटा जावन आसा म्हणजे सगळ्यात पयली बुनियाद मारतना ह्या ज्यो बुनयादी मारल्यो त्यो बुनयादी जावन आसल्यो 530 बुनयादी मारपाच्यो आसल्यो भितूंतल्यो 430 बुनयादी मारून कंप्लीट जाल्लेले आसा 100 उरल्या. तेची लास्ट टार्गेट जे आसा ते एप्रील 2005 ही टार्गेट आसा. त्याच्या वयर जे फावंडेशनाच्या वयर जे पिलर काडटा ताका पायल क्रॅप म्हणटा ते 88 पायल क्रॅप आसा. तितूंतले 60 पायल क्रॅप कंप्लीट जालेले आसा आनी 20 जे आसा ते उरलेले आसा. हेची कंप्लिशन डेट जी आसा ही मे 2025 हे आसा. मागीर वयर पायर शाफ्ट जे आसता ते शाफ्ट जे आसता ते 88 शाफ्ट घालपाचे आसा. 56 शाफ्ट भितूंतले कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 32 शाफ्ट घालपाचे उरल्या. त्याची जी लास्ट डेट आसा ती जून 2025 पर्यंतची आसा. पायर क्रॅप जे आसता जेचेर मागीर वयर सेगमेंट घातलो वयता त्या पायर क्रॅप 88 पायर क्रॅप त्याची गरज आसा. भितूंतले 51 पायर क्रॅप कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 37 उरलेले आसा. त्याची डेट जी आसा ती लास्ट टार्गेट डेट जून 2025 इतली आसा. सेगमेंट कास्टिंग जे सेगमेंट वयर घालता त्याची कास्टिंग करपाची आसा. ते सेगमेंट कास्टिंग जवळपास 1431 सेगमेंट कास्टिंग लागतले ह्या फूल फ्लायओवराक. भितूंतले 196 कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 1235 जे आसा ते कंप्लीट जावपाचे आसा. त्याची लास्ट डेट जी आसा ती जानेवारी 2026 ही डेट आसा. सो सेगमेंट लॉन्चिंग जे आसता म्हणजे जे आमी फ्लायओवराच्या वयर 2 खांब्याच्या वयर लॉन्चिंग घालता ते सेगमेंट लॉन्चिंग 87 सेगमेंट लॉन्चिंग आसा. भितूंतले 2च सद्या कंप्लीट जाल्लेले आसा आनी 85 सेगमेंट जे आसा ते जावपाचे आसा. त्याची लास्ट डेट आसा ती मार्च 2026 ही लास्ट डेट आसा. ड्रेन स्लॅब जो सेगमेंटा सायडीन जो ड्रेनेज वयपाक जो स्लॅब आसता तो जवळपास 10.3 किलोमिटरचो स्लॅब घालपाचो आसा. भितूंतलो 1 किलोमिटर जो आहा 1.09 किलोमिटरचो स्लॅब जो आहा तो कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आजून 9.21 किलोमिटरचो स्लॅब कंप्लीट जावपाचो आसा. त्याची लास्ट डेट आसा जून 2026. कंपाऊंड वॉल जी बांदपाची आसता सायडीक जी कंपाऊंड वॉल बांदपाची आसता फ्लायओवर स्टार्ट जावच्या पयलीं त्याची 2.523 किलोमिटर ही लेंथ असली आणि ही सगळी लेंथ जी आसा ती कंप्लीट जाल्लेली आसा. त्याच भायर रिटेनिंग वॉल ताका जोडून बांदपाची आसता ती जवळपास 0.28 किलोमिटर आसली ती बांदून कंप्लीट जाल्लेली आसा. इलेक्ट्रिसिटी युटिलिटीज म्हणजे वयर खांबे आसतले फ्लायओवराच्या वयर त्याची जी इलेक्ट्रिसिटीचे जे युटिलिटी आसा लेंथ आसा 51.25 किलोमिटर. भितूंतले 42.745 किलोमिटरचे काम सध्या जाल्लेले आसा आणि 8.505 किलोमिटरचे काम उरलेले आसा. त्याची लास्ट डेट मार्च 2025 ही आसा. वॉटर पायपलायन जी आसा ती पायपलायन सुद्धा 12.31 किलोमिटरची आसा. भितूंतली 6 किलोमिटरची ऑलरेडी घालून त्यांनी कंप्लीट केलेली आसा आणि 6.31 किलोमिटरची अजून उरल्या. त्याची डेट जी आसा ती मार्च 2025 अशी आसा. तर ह्यो आसल्यो टार्गेट डेटीक ज्या प्रमाणे काम चल्लां फास्ट ट्रॅकार ते पळयता हे टार्गेट डेटीचेर हे काम कंप्लीट जातले. हो आसलो स्पेशल रिपोर्ट पर्वरी फ्लायओवराचेर. असेच रिपोर्ट पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. कोमुनिदादीच्या अध्यक्षपदाचेर म्हापशे साल्वादोर पिंटो जाल्यार दिवचले नरेश गांवकारांची निवड जाली. दिवचले फक्त कोमुनिदाद अध्यक्षपदां खातीर वेंचणूक जाली जाल्यार हेर पदाधिकारी बिनविरोध वेंचून आयले. म्हापशा कम्युनिदाद वेवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदाचेर साल्वादोर पिंटो जाल्यार दिवचले नरेश गांवकर हांची निवड जाली. म्हापशा कम्युनिदाद वेवस्थापन समितीचेर आदले नगराध्यक्ष रायन ब्रागांजाचो तेंको आशिल्ले पॅनल वेंचून आयले. एटर्नी पदार डॉक्टर शिवानंद गावस हांची निवड जाली जाल्यार दिवचल कम्युनिदाद वेवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदाचेर नरेश गांवकर हांची निवड जालेली आसा. दिवचले कम्युनिदाद मंडळ निवडपा खातीर आयतारा आफयल्ले बसकेक 174 गांवकार हजर आशिल्ले. दिवचले कम्युनिदाद वेवस्थापन समितीत फकत अध्यक्षपदाचे सुवाती खातीर वेंचणूक जाली जाल्यार हेर पदाधिकारी बिनविरोध वेंचून आयले. That the same panel has been brought back in power, and we assure not only our Gaonkars but Mapsa and Goa that we will be working with systematic as promised during the first term. This is our second term. Mr. Gaus as the attorney and Stephen as the treasurer. They are my left and right hands. We promise that there will be a transparency which we had done for the last 3 years. We will bring the values back of the comunidades.
and will ensure that non things which are going bad, which all of us are talking, that MAPSA Comunidad will be the first one to start demolishing which things are not as per the code of Comunidad. As doctor has assured, there are a lot of projects. We are sitting on a gold mine. We want to keep this institutions which has been given by our ancestors, the flag of MAPSA Comunidad flying high. I assure my Gaonkars, yes. आज 6 तारीख इलेक्शन झाले कोमदात आमचे बिचोलींग दोशी वाटेन आमी सगळे चारू घरवट एक घातली सगळी फक्त पयली पोस्ट जालो म्हाजो इल्लो प्रेसिडेंटाक जाल्यार म्हाका 95 मतान निवडून हाडला सगळ्यांनी आनी दुसरे म्हणजे आमच्या म्हाज्या भावाक गौरव कितें 85 काय 80 कितें मेळ्ळें तेन्ना सगळ्यांचे हांव आमच्या चारू घरवटीचे आभार मानता पयली म्हाका निवडून दिल्या बद्दल आणि दुसरे तेंचे कोटी कोटी उपकार मानता की बाकीचे सगळे पोस्ट एकूच पोस्टाक मातशी फायट जाली बाकीचे सगळे अनपोस्ट जाले आमच्या गुंडाचे तेन्ना सगळ्यांचे हांव म्हणटा आमचे कोण कंपोनंट घालून न्हू तेंचे सगळ्यांचे आभार धन्यवाद. तुझी आता फुडली हे कितें आसतली माझी फुडलीची परंपरा ज्या 4 लोकांची आमची मिटींग जाता न्हू गुंडाच्यो तेंच्या ठराव प्रमाणे तेंचे उत्तर आसता न्हू त्या प्रमाणे वागतलो भायर वचप ना भितर वचप ना कित्याक कायदेशीर रावप आनी ते आमचे सगळे ते काम जे प्रॉपर्टी मॅटर्स कोण इलिगल काम करता आनी कितें कोण ऑब्जेक्शन हाडल्या तेजी केस फायल करप तेजे फाटसून फॉलोअप करप ते म्हाजे कर्तव्य आसतले हे म्हाज्या सह पॅटर्नी आनी बाकीचे कमिटी आमचे तेजेर 6 जाण आमी वावरतले एकूच हितून कोणाचोच भेदभाव करचे ना आमी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खण कंपनीन आमचो अंत पळयनासतना आमची प्रलंबीत लुकसाण भरपाय ताकतिकेन दिवची अशी मागणी मयेच्या शेतकारांनी केल्या. 2013 वर्साच्यान मायनिंग कंपनी लुकसाण भरपाय दिवंक ना अशी कागाळ शेतकारांनी केल्या. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर मयेच्या शेतकारांचो संघर्ष चालूच आसा. अखिल भारतीय किसान सभेच्या मये युनिटाच्या बॅनरा खाला आयतारा शेतकार परत एकठांय आयले. 2013 वर्साच्यान लुकसाण भरपाय दिवपाक खण कंपनी टाळाटाळ करता. सरकारान लेगीत ह्या प्रश्ना कडेन आडनदर केल्या अशें म्हणीत शेतकारांनी तिडक उक्तायली. जो शेतकारांची जे नुकसान मायनिंग लागून इतली वर्सां जाल्लें आसा ते नुकसान भरपाई मेळची आनी तशी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा शेतकारांक कांय वर्सांनी नुकसान भरपाई मेळची पूण मागीर 2013च्या उपरांत तांकां ती मेळोना आनी खंय तरी कंपनी कोर्टाच्या तांकां फावटी मारूंक लावप हेतून शिरकून खंय तरी ते नुकसान भरपाई दिवपाची जी तेंची जबाबदारी आसा ती टाळपाक पळयता. आतां फाटल्या दिसांनी पब्लीक हियरींग जालें आनी तेच्या उपरांत मायनींग परत सुरू जालें. त्या पब्लीक हियरिंगान सुद्दां हांगातल्या लोकांनी आपली नुकसान भरपाईचो प्रश्न आसा तो मांडला पूण तरी आसतना तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स मेळ्ळे आनी आतां जे मायनींग सुरू जाला तर परत तो प्रश्न येयला की जे शेताचें आनी नुकसान जाता तें कितें तेजर कांयच तांकां शेतकारांक मेळोंक ना. तेन्ना मायनींग जेन्ना फ्रेश आतां चालू जाल्ली तेन्ना सरकारान खंय तरी सांगलेलें की लोकल्सांक जाल्यार गांवच्या शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन चलतले म्हणून. पूण आयज हे खंयच दिश्टी पडना. लोकांचो इतको रोश आहा की लोक हे आतां शेतकार जाल्यार बागायदारीचे लोक आसा ते हे जे शेतीचेर किंवा बागायतीचेर डिपेंड आहा. आयज तेंची इतकी लुकसाण जाल्ली आसा की तेंचे उदारनियो तेजेर आसा तांकां तेजें पोट तेजेर चलता. आयज तेंची कितेंच परिस्थिती आयज शेतान इतको गाळ आसा की थंय उत्पन्न जाता तें कमी जाता. बागायतदारींचेर सुद्दां सुपारी तांकां कांय मेळना आनी कितें सगळी तेंची लुकसाण जाल्ली आसा. आनी हे कंपनीक आमी सांगलें की तुमी हे बेगीनच्या बेगीन जी फुडली आमची आहा ती आमकां लुकसाण भरपाई बेगीनच्या बेगीन दिवची म्हणून. पूण हेजेर तेंच्यांनी आयज पर्यंत एकदांच जालें तेजी इनिशिएटीव घेवंक ना आनी सरकारानूय हेजेर गांभीर्यान विचार करपाचो आहा. तेन्ना मायनींग चालू आसा तेन्ना सांगलेलें की लोकांक विश्वासान घे म्हणून. ह्या कंपनीक ते कांयच सांगिना. तेन्ना सरकारानूय ह्या जे रोश आहा पळय लोकांचो आतां इतको जाल्लो आसा. हेज्या पयलीं सुद्दां आमी मायनींग वचोन बंद हेज्या पयलीं केल्लें आसा. फुडें आमी कितें करतले लोकांचो रोश इतको आहा की फुडें आमी कितें करतले तें आतां आमी ठरयताले. आतां हेच्या फुडें आमच्या लोकांचो पाशेंस काबार जाला. तेन्ना सरकारान हेजेर गांभीर्यान विचार करचो आनी फुडें कितें तें आनी कंपनी जी बेगीनच्या बेगीन निर्णय घेवचो आनी लुकसाण भरपाई आहा लोकांक पळय ती बेगीनच्या बेगीन दिवची. चड हे लोक लीप शेतकार आहा पळय ते त्रासान पडलेले आसा. तेन्ना हो विशय आहा तो बेगीन गांभीर्यान घेवचो जाल्यार लोक कितें आहा ते फुडें आपलो निर्णय करून आमी घेतले.
मेन प्रश्न किती आसा शेतकारांची बँकेत त्रास जाले उदक आमची शॉर्टेज जाल्ले आसा कंपनीन आमच्या बरोबर मिटींग घेतली कंपनीन 2-3 आमी पॉझिटिव्ह मिटींग घेतला म्हणून आमी कंपनी बरोबर बसले सुद्दां कंपनी लास्ट मोमेंट कितें करता सगळें आयकून घेता आनी तो एक खंयचो तरी हायकोर्टाचें कितें तरी आसा म्हणून सांगतात आनी ते काडून दिता आमचें म्हणणें कितें आसा हायकोर्टान मॅटर आहा तें आसुनी मॅटर तें आमी पळयत आमी चालूच आहा हायकोर्टाचें पूण तुमी जो फाटलो जेन्ना तुमकां जाय न्हू तेन्ना तुमी पयशे घालतात सगळें करतात पूण जेन्ना परत घालचे पडटा तेन्ना तुमी हायकोर्टाक दाखयतात त्या पेक्षा हांव कितें म्हणटा तुमचो आमचो जो प्रोसेस आहा तो चालू दवरा आनी बऱ्या भशेन दोनूय कामय तुमचें जावनी आनी शेतकारांचे प्रश्न मोकळे जावनी. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयतारा जाल्ले शेल्डे ग्रामसभेत कोयऱ्याच्या समस्येचेर वातावरण तापलें. वचप ते थळाव्यांनी डंपिंग सुवातो तयार केल्ल्यान बेगोबेग कारवाय करपाचें सरपंचान आश्वासन दिलां. मजगतीं तिळामळ खेळा मैदानाच्या अर्दवट कामावेल्यानूय थळावे तिडकले. पळयात पुराय बातमी. शेल्डे वाठारांत वाडिल्ल्या कोयराच्या समस्येचेर आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत बरीच चर्चा जाली. थळाव्यांनी वाड्या वाड्यांचेर डंपिंग सुवातो तयार केल्यात. घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करप चालू आसतना लेगीत थळावे सहकार्य करिनात अशें सरपंच कविता गांवदेसायाचें म्हणणें. मजगतीं तिळामळ आशिल्ल्या एकमेव खेळा मैदानावेल्यानूय ग्रामसभेत वातावरण तापलें. खेळा मैदानाचें काम पुराय जावंक ना तरी लेगीत आसा ते परिस्थितीत हें मैदान खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी ग्रामसभेत जाली. गार्बेजीचो इश्यू आसलो पळय तेजे सगळ्यांनी कितें आसलें की एक कंप्लेन आसली की सगळे जाण एका जाग्यार डंपिंग करतात. प्रत्येकाच्या वार्डाचे आसता पळय ते प्रत्येक जाण खंय खंय डंपिंग आसता आनी खुबशे हांवें पयलें शेल्डे कडेन थंय बी डंपिंग करता म्हाज्या वार्डान आनी निर्मला नगर एक सांगलें अशें खुबशे डंपिंग. पण हांव कितें म्हणटा ते डंपिंग करता हेतून कितें आसता लोकांनी बीन मातशें कोऑपरेट करपाक जाय कारण जी गाडी आसा पळय कॉन्ट्रॅक्टर गार्बेजी गाडी आहा ती येता एक केन्नाय मातशें वयर सकयल जाता हें सगळ्याक आसा. सो ताका लागून लोकांनी मागीर ते तशें दवरून इवन तेंगे जागे काडून थोडे आसता न्ही पण तेंच्यांनी दवरून जर ते नेक्स्ट डे दिले जाल्यार बरें जाता. पण तरी सुद्दां लोक ते करनासतना डंपिंग करता. ताका लागून आतां हेजेर कितें तरी मातशी स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपा पडटलें. आसा ग्रावंडाचें ऑलरेडी जाला म्हणून आमकां एक लेटर येयला तेगेले. पण ज्या प्रमाणे आतां आयज हे उलयले ग्रामस्थ जे उलयलो एक पावडा प्रियतम गांवदेसाय तेणें म्हटलें त्या प्रमाणे तो कितें सांगता तो ग्रावंड आसा तसोच आमकां दवरा तेजेर आनी कितेंच करनाका अशें तेंच्यांनी आयज मागणी केल्ली आसा. आतां सद्या ग्रावंड खंयच्या स्टेजीर आसा पूण अजून म्हणटा इनकम्प्लीट आसा कितें उरला इनकम्प्लीट तेच ते आतां तेच पळोवपा जाय. समज जर इनकम्प्लीट आसा तेणें आतां तशेंच आपले आमकां दिया म्हणून सांगला दवरा तसो ग्रावंड आनी तसोच दिया म्हणला. पण जे जर आतां कितें काम जर तांकां नाका आनी तांकां जर कितें जर म्हाका दिसता तसो दिवच्या पेक्षा तेंचे जर कितें जर आनी आसा ग्रिवेन्स कितें आसा कितें जर जावपा जाय जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका रिटर्न दिवचें. हांव हाडे एक लेटर करता आनी त्या प्रमाणे तेंची मागणी पुरी करपाचे प्रयत्न करता. ग्रामसभेक इश्यू येयलो गार्बेजीचो की रस्त्यार गार्बेज उडयल्या म्हणून. आज लोकांनी चिंतपा जाय की आपली गार्बेज आपल्या घरा कडेन जशी खंय तरी आटकून दवरपाची. गार्बेजवाले येतात काबरान आमच्या गार्बेजी वेवस्था केल्ली आसा एक दीस ना दुसरे दिसा येतात लोक वरोन रस्त्यार उडयतात ते लोकांनी भरपूर एक चूक आसा. लोकांनी समजोवपा जाय की रस्त्यार कचरो करप म्हणल्यार आपलेंच एक गांव हें करपा म्हणून पिड्यार करपाचो. तुमी हांव लोकां वांगडा अपील करता की तुमी ही गार्बेज आपल्या घरा कडेन दवरची. आयज शेल्डे पंचायतीची ग्रामसभा जाली आनी मुख्य इश्यू आसलेलो गार्बेज आनी तिळामळ ग्रावंडाचो. जो गार्बेज इश्यू आसा तो मुख्य इश्यू आसा शेल्डे पंचायती स्पेशली दामड तळ्याबांद आनी गणेमरड एरिया. लोक जे बेजबाबदारपणे जे गार्बेज काडटा आनी डंप करता अशें लोक गार्बेज कलेक्शनाक केन्ना डिले जाता पूण लोक जे गार्बेज डिले जाल्यार लोक काडटात गार्बेज काडटा रस्त्या सायडी उडयतात. हेजे खंय तरी डबल परिणाम जाता. एक म्हणल्यार इन्वायरमेंटा दुसरी म्हणल्यार जी गोरवां आसा रस्त्यान ती प्लास्टीक खातात. हे गोश्टीचेर लोकांनी जे शिक्षीत लोक आसा तेणी लक्षांत घेवपा जाय की थोडे ह्या ज्यो इन्वायरमेंटाक त्रास जाता तेजेर आमची कितली जबाबदारी आसा ती तेणी लक्षांत धरपा जाय. तशेंच दुसरो विशय आशिल्लो तो ग्रावंडाचो जो तिळामळ जो शेल्डे वाठारांत एक ग्रावंड आसा जे 11 वॉर्ड आसा तेतूं भितर आनी खंय तरी आयडीएन अंडर घेतलो तेजें काम चालू आशिल्लें पूण तो पूर्ण जायना. आयज खंय तरी ग्रामस्थांनी हेजेर एक क्वेशन रेज केलो जर तर तो जाला काय जालो ना पूण आमच्या आसूं तसो आमच्या हँडओवर कर म्हणून जे ग्रामस्था कित्याक लोकांक हांगा खेळपाक जागना हेजेर सरपंचान सांगलें जशें सरपंच सांगलें
हेजेर आमी डिस्कशन करता आनी जे योग्य ते डिसिजन घेतले म्हणून हांव गोमंतक टीव्ही खातीर शेल्डेच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. अवेडी केपेच्या ग्रामसभेत अवेडीचो पाया पूल आणि पाड्डेच्या पुलाविशीं चर्चा जाली. दोनूय पुलाची स्थिती बिकट आशिल्ल्यान थळाव्यांनी संबंधीत प्राधिकरणान लक्ष घालपाची मागणी केल्या. पळयात. अवेडे केपेच्या ग्रामसभेत अवेडेचो पाया पूल तशेंच दर वर्सा पावसान बुडपी पाड्डेच्या पुलाविशीं चर्चा जाली. येरादारी खातीर हे दोनूय पूल सुरक्षीत नाशिल्ल्याचें थळाव्यांनी पंचायतीच्या नदरेक हाडून दिलें. पाया पुलाक दुरुस्तेची खर गरज आसा, तर दर वर्सा पावसात पाड्डेचो पूल बुडिल्ल्या कारणान पुलाक पोंदा वेरो गेल्यात. देखून पंचायतीन हातूंत लक्ष घालून संबंधीत खात्या कडेन हे विशीं उलोवप करचें अशी मागणी ग्रामसभेत जाली. मजगतीं ही ग्रामसभा सरपंचाच्या गैरहाजेरीत जाली. मेन म्हणल्यार कशें आसा, जे इलेक्ट्रिसिटीचे जे पळय केबल जे पळय घातलेले ते केबल मागीर माती घालून ते पुरयले आनी पुरोवन जातरे तेजे टेंडर जाल्लो जे करप जी पळय आसा पळय फातर ते तेका मांडून हें केल्लें आनीक लोकांक खूब त्रास जावपाक लागले ते करप आसले कारणान. आनीक जे 4 व्हिलर जी पळय आसा पळय ते करपाक वचोन काही गाडयो पंचार जावपाक लागल्यो. तेन्ना आमी आवाज उठयल्लो की ताबडतोब जे पळय जे केबल घातले कडेन आसा थंय जे पळय आसा तो दामोर घालून हें करची म्हणून सरकारा कडेन मागता की हे जे पळय केलां ते ताबडतोब ते स्ट्रेंथ येवपा खातीर करप हें करून तेजे वयल्यान दामोर घालपाची गरज आसा. आयज आमची ग्रामसभा आसलेली आनी आयज मेन ग्रामसभे म्हणल्यार आमची सरपंची ना, सो डेप्युटी सरपंचान ती प्रोसीड केला विथ गव्हर्मेंट ऑफिसर्स. सो आमी काही ग्रामसभाक एक इश्यू मांडटाले. सो मेन आमचो कनेक्टिविटी अवेडे ब्रिजाचो आनी एक फुटब्रीज जो आमचो गेले 4-5 म्हयने बंद केला. सो आमी आज परत विचारलें, ग्रामसभेक पयलीं विचारलें की बाबा तेजेर कितें आसता हें करा, स्टेबिलिटी रिपोर्ट हें करा म्हणून. पूण अजून तरी आसा ती म्हणटा लेटर वर्क केला काय केला, पूण अजून एक्झॅक्टली पंचायतीक तेय ब्रिजाचो स्टेबिलिटी रिपोर्ट ना आनी तेय ब्रिजाचो स्टेबिलिटी रिपोर्ट ना. आतां सांगपा म्हणल्यार तोय ब्रिज जर सिंगलाक त्रास जातलो, फाल्यां पावस येतलो परत हो ब्रिज बुडटलो आनी हो मेन इश्यू जो कितलोशेच वर्सां चलता तेजेर अजून कांय जायना. आनी एक स्टेबिलिटी रिपोर्ट जेन्ना गव्हर्मेंट तयार करून धाडूं शकना पंचायतीक आनी पंचायती तेजेर कितें कॉरस्पॉन्डन्स करता तेजेर जर हें ना जाल्यार म्हाका दिसता कितें चलता तें कोमा गेल्ल्या भशेन दिसता गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन. आयज सांग म्हाका, आयज पंचायत सेक्रेटरी मिटींग तेणी कितें आन्सर दिलें हेजेर? आयज आमी तांकां विचारला, तांकां आमी परत रिमांयडर तेमी लेटर केलें जाल्यार रिमांयडर लेटर करपाक लायले आसा. आमदाराकय करा म्हणून सांगला, सगळ्या ऑथॉरिटीक लेटर करा म्हणून सांगला. कित्याक एक PWD करून उपयोग ना. कित्याक आमकां खबर आसा आमी कितलेशे डॉक्युमेंटेशनाचेर वयतात, थंय पेपर या आनी कशे पेपर दवरतात ही गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशनां तेंचे ते फॉलोअप नासता. सो तांकांय फॉलोअप करा म्हणून सांगला आनी एक परत कॉरस्पॉन्डन्स करून तेंचे कडेन डिटेल रिपोर्ट आसा तो घेया म्हणून सांगला. केन्ना म्हणल्यार परत धाड म्हणला. परत आज आयची हेतून परत तांकां रिमांयडर लेटर धाडा म्हणून. मेन इश्यू डिस्कशन जालें ते अवेडेचो फुटब्रीज आनी पारोडा आनी अवेडे गांवांत जॉयन फाटल्या पावसांक सुद्दां हे दोनी पुला बद्दल लोकांनी एक कन्सर्न केल्लें की हे दोनी सेफ ना म्हणून. खंय तरी फुटब्रिजाक मदीं निर्माण जालें. तशेंच जो पारोडा ब्रिज आसा तेका सकयल खंय तरी एयर जालें. हेजी पंचायतीन दखल घेवन कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हेजे बद्दल बरोवन पळयलें, पूण आजून हेजो स्टेबिलिटी रिपोर्ट कितें घडलां कितें ना तें आजून येवना. लोक हेजे बद्दल लोकांनी अशें म्हणलां की खंय तरी पंचायतीन स्ट्रॉंग हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. परत एक फावटी ह्या बद्दल पळोवपाक जाय की लेटर बरोवन जे डिपार्टमेंट PWD WRD आसा तेंकां पळोवपाक जाय की हो खंय तरी लोकां खातीर डेंजर आसा. एक कडेन स्कूल आसा, दुसरे कडेन खूब तेंप जालो तेजी मेंटेनन्स करता जो फुटब्रीज आसा. आनी पंचायतीक सांगलां की परत एक फावटी हेजेर लक्ष घालचें म्हणून. आनी पावसा पयलीं हेजो निर्णय जावचो. जे स्टेबिलिटी रिपोर्ट आसा ताजो. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर अवेडे केपेच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. बेकायदेशीर पद्दतीन मारिल्ल्या बोरवेलांच्या विशयावेल्यान चिमलची ग्रामसभा तापली. ह्यान फुडें अशे प्रकार खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी चिमलचो सरपंच संदेश शिरोडकरान दिली. चिमला वाठारांत बोरवेल मारतना पंचायतीची परवानगी घेवन नाशिल्ल्याचे सरपंचान सांगले. कांय दिसा पयलीं चिमला वाठारांत 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेल मारल्यात म्हूण उदका स्त्रोत खात्या कडेन कागाळी आयिल्ल्यो. उदका स्त्रोत खात्यान ह्यो बोरवेल सील केल्ल्यो.
ह्याच विशया वयल्यान आयतारा जाल्ली चिंबलाची ग्रामसभा बरीच गाजली. बोरवेलाचो इश्यू आहलो, म्हाजो एकूच आहलेलो बोरवेल वीच वॉज ऑन गोईंग, आनी जेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन मागलें त्या बोरवेल सील जावपाक लागून तेन्ना आमकां आनिकूय बोरवेलां दिश्टी पडली. त्याच मनशांनी एकामेकाची नांवां लावन दिवन ती सगळी आमकां दिश्टी पडली. आतां WRDन एक बरें काम केलां आनी फास्ट आनी क्विक काम केलां. तेणी येवन सगळें तें इन्स्पेक्शन केलें, होल डे आमकां लागले तेन्ना. थोडीं घरां बंद आसलेले, घरान भितर आसलेले लोक पण आवाज दिनासले पण लॉक मारून ते भितर आसलेले. सो दोज ऑल्सो शूड बी इन्स्पेक्टेड. Other areas also, down the Darwadkar area also, there are many more bore wells, and I'm sure that it is going to cross 100 at least. आहे ना, म्हाका आत्ता मी सरपंचाची बाईट्स घेतली. ते बाईट्सीन तो म्हणतात 70 विषय काढला आम्ही बोरवेल 70 घरात ना म्हणतात थंय, आणि 70 बोरवेल कशें आसतली काय म्हणटा. Let the report come. दूध का दूध, पाणी का पाणी will be there. इतले जेन्ना बोरवेली जेन्ना येता कितली अशी बोरी तुमकां दिश्टी पडल्या? 70 क्रॉस. 70 क्रॉस. पण एकट्यान 2 मारली म्हणटा अशें दिसता तेंच्या प्रमाणे. एका घरात 2 तुमकां व्हरोंक शकता आनी तुमी घरां पळया पयलीं ती, आनी मागीर तुमी 17 वयर घरां आहा निश्चितूच, आणि एकाच वार्डाक आहा ते. आय एम टॉकिंग अबाउट वॉर्ड 7. आज तुम्ही रिप्लाय दिल्लो, रिटर्न रिप्लाय दिल्लो बोरवेलाचो. Written reply आम्ही फकत I did not contact the panchayat members because I want the WRD to fulfill their duties. मजगती हे विशीं जेन्ना चिंबलाचो सरपंच संदेश शिरोडकराक विचारले तेन्ना ताणें सांगलें बोरवेल मारतना पंचायतीची परवानगी घेवंक ना खंय. तशेंच ह्यान फुडें बेकायदेशीरपणान बोरवेल मारीत जाल्यार खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिली. आज मिडियाचो तुमकां सांगूंक सोदता, जो 70 म्हणटा पळय तो 70 म्हणटा बोरवेल इलिगल चलता, पण हांव त्या एका विशयात तुका डायरेक्ट करना. पूण थंय 70 घरात ना, जाल्यार 70 जातले कशी जी आसा ती थोडी घरां आसा. म्हणजे तो आमी कावंट म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे 70 थंय ना सद्या. कितली आसतली तुमच्या मनान? ती तुका सांगता, पण ओवरऑल कितें म्हाका काय सारकें डिटेल खबर ना, कोणे बांदलेल्या ती खबर ना. पूण जे कितें आयज WRDसून जर कोणें कंप्लेन घातले त्या प्रमाणे इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. तो फुडलो रिपोर्ट कितें आहा तर आयचे लागून ग्रामसभेक हो विशय येयल्लो, त्या विशयाचेर डिस्कशन आमी केल्लें आसा. त्यात तुका सांगता कितें जो विशय जेन्ना आतां आमकां येतले तेन्ना आमी फुडले डिसिजन कितें घेतले फुडटा, आनी मिटिंगे हारे डिस्कशन करतले आनी फुडले डिसिजन आमी घेतले त्या विशयाचेर. ग्रामसभेक सांगलें की 2011 विशय आसलो जो आमचो बायचो, तो तेंच्या फेवरान जालो म्हणून तितून आमकां आयज सांगला की ग्रामसभेक सांगलो. पण आमकां एज अ नोटीस कितें आमकां तुज्या बाबतींत कांय उगूच ना. गोमंतक टीव्ही खातीर चिंबलाच्यान गौरेश गांवकार. मांद्रे आजोबा देवळा कुशीच्या एका रिसॉर्टाक अस्थीत उजो लागलो. हो उजो कसो लागलो तें मात कळना. उज्याक लागून लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उजो लागपाची म्हायती मेळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूकथार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अरे दोतोर, तुम्ही सगळी हांगा कितें जालें? सुरेश, तू कितें रे इतले फावटी आपोवन सुद्दां हेल्थ सेंटरान येना म्हणून आमकांच येवचें पडलें तुका सोदीत. पूण दोतोर, TB ह्या रोगांतल्यान हांव पुराय तरेन बरो जाला न्ही, तरी परत कित्याक? तूं पुराय बरो जाला, हाजी खात्री टेस्ट करूंक नाका? TB आसता? हय आसता. अरे गोंय भारतांतलें पयलें राज्य जे अपफ्रंट नेट टेस्ट करता, जातूंतल्यान थोड्या प्रमाणात सुद्दां TB बॅक्टेरिया शरिरान असल्यार कळटा. आणि पूर्ण उपचार जातकीच स्पुटम मायक्रोस्कोपी टेस्ट आणि स्पुटम कल्चर टेस्ट करतात, जातूंतल्यान दुयेंती पुराय बरो जाला काय ना ते कळटा. म्हणजे पुराय बरो जायना जाल्यार हे दुयेंस म्हाका परत जावंक शकता? हय सुरेश, देखून आमचो हेल्थ स्टाफ ट्रिटमेंटा उपरांत दुयेंतीचे फॉलोअप करता आणि हाजी खात्री करता की ताका
किंवा ताज्या आजूबाजूच्या कोणाकच या TB रोगाचे कांयच लक्षण ना. दोतोर तुम्ही भलायकी खाते आमच्या खातीर इतले सगळे करता म्हाका खबरूच नाशिल्लें. आतां कळ्ळें मरे. हय चल तर बाकीच्यांकूय कळोवया. हय जागरूक जावया. गोंय TB मुक्त करूया.